आताच जाल्ल्या 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडू ते केरळ मेरेन गोयचें कनेक्शन आहा. एके कडेन पार्टीक सत्तेर हाडपाक गोंयकाराचो मोलाचो वांटो आसा, जाल्यार दुसरे कडेन सिंगल लार्जस्ट पार्टीक म्हत्वाचो तेंको दिवन सरकार स्थापन करपाक मदत करपाचो निर्णय फुडें व्हरपी एक गोंयकार. जाल्यार 2 राज्यांतल्या नव्या सरकारांक शपथ दिवपी एक गोंयकारूच. कोण ते पळयात. नमस्कार, हांव लौकीक शिलकार आनी तुमी पळयतात प्रुडंट. पश्चिम बंगालाक जॉयंट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन पदाचेर फाटलीं 4 वर्सां काम करून भाजपाक सत्तेर हाडपाक गोंयचे सतीश दोंडाचो म्हत्वाचो रोल आसलो. थंय 207 सिटां जिखून भाजपा पॉवरफुल मेजॉरिटीचें सरकार घडयता. आतां ह्या तामिळनाडूत थलपती विजयाच्या TVK पार्टीक 100 मायज सिटां दिवन लोकांनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी केली. मात विजयाक सरकार स्थापन करपाची क्लेम घालपाक सिंपल मेजॉरिटी दाखोवपाक 10 सीट कमी पडटा. गोंयचे गिरीश चोडणकार ह्या वेंचणुकेक तामिळनाडू आनी पुडुचेरीचे काँग्रेसीचे राज्य प्रभारी म्हूण काम पळयताले. ताच्याच निरीक्षणा खाला काँग्रेसीन दोनूय राज्यांतली वेंचणूक लढयली. मात तामिळनाडूत काँग्रेसीन 5 सीट जिखले. तरी आसतना गिरीशाच्या फुडारपणान काँग्रेसीन TVKक सपोर्ट दिलो. TVKन आयज बुधवारा सरकार स्थापन करपाक स्टेक क्लेम केलो. हो जालो दुसरो गोंयकार. आतां तिसरो गोंयकार कोण तो पळयात. TVKचे थलपती विजयान सरकार स्थापन करपाक स्टेक क्लेम केली. थंयचे सद्याचे राज्यपाल आसा गोंयचे राजेंद्र आल्लेकार. आल्लेकारा कडेन तामिळनाडू राज्यपाल पदाचो अतिरिक्त जबाबदारी आसा. विजयान ताचे कडेन वचून सरकार स्थापनेचो दावो केला. इतल्यार सोंपना. केरळात सरकार बदल्ला. LDFचे सरकार वचून काँग्रेसीचे म्हणजे UDF आघाडीचे सरकार आयला. हांगा मेजॉरिटीचो प्रश्न ना. लिडर थारावन सरकार स्थापन करपाचो दावो करपाचो. ताकाय गोंयचे राजेंद्र आल्लेकारा कडेनूच सरकार स्थापनेचो दावो करचो पडटलो, कारण आल्लेकार बाब केरळाचे राज्यपाल आसा. आल्लेकार बाब राज्यपाल आशिल्ली दोनूय राज्यां केरळ आनी तामिळनाडूत वेंचणूक जाली. दोनूय राज्यांतल्या सत्तेर आशिल्ल्या पार्टीक लोकांनी घरा धाडल्या. केरळ आनी तामिळनाडूत नवीन सरकार स्थापन करपी मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांक गोंयचे राजेंद्र आल्लेकारूच मंत्रीपदाची शपथ दितले. ह्या 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी आनी मागीर सरकार स्थापनेत 3 गोंयकारांच्यो 3 वेगवेगळ्या राज्यांनी म्हत्वाची भुमिका आसा. गोंयची विधानसभा वेंचणूक फुडल्या 7-8 म्हयन्यांत जावपाची आसा. तेन्ना ह्या तिगांतले कोण कोण गोंयांत पावता तेवूय पळोवचें पडटलें.